क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, दोग पिडेस्त एका कुडांत तांकां घाल्लें. एकल्याक चलोवंक जायना तो कटल्या अर्थ आसलो. आनेकलो सदां न्हीद सकाळीं उठतालो आनी जनेला लागीं वचून व्हडल्यान प्रथवेची वर्णन करतालो. कितले सोबीत सुकणीं थंय पळय, कितली सोबीत रूख झाडां, ताच्या देगेन वाळची न्हंय आनी ते गोडे दोंगर, कितली सोबीत सृश्टी देवान रचली. जिवितांत निराश जाल्लो तो कटल्यार आसलो पिडेस्त चिंतूंक पावलो, कितले सोबीत देवान म्हाकाय ते पळोवचे भाग दिल्लें आसलें जाल्यार. अचानक तो वर्णन करचो पिडेस्त एक दीस मरण पावता आनी ताका त्या रुमान थावन भायर व्हरतात. आनी हो चलोवंक जायनातलो व्यक्ती, ती सोबाय पळोवची आशा ताचे थंय आसली, तो लोळोवन त्या जनेला लागीं येता, कश्टांनी त्या जनेला लागीं येता आनी जनेलांतल्यान भायर पळयता. कितें पळयता? थंयसर एक वणोद मात्र आसली. थंयसर सुकणीं नातलीं, रूख झाडां नातलीं, न्हंयो नातल्यो, गुडे दोंगर नातले, कांयच नातलीं. ह्या एका मनशाच्या त्या वर्णना वरवीं ताच्या जिविताक एक नवो भरवंसो मेळ्ळो. अस्कत मनशा थंय एक नवो भरवंसो थंयसर उदेलो. भरवंसो जिवितांत हाडिल्ल्या एका महान व्यक्तीची आमी आज परब संभ्रमता. मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र सभेंत 3 प्रमुख संभ्रम आमकां पळोवंक मेळटात. एक स्मरण, दुसरें फेस्त, तिसरें परब. स्मरण सुमेस्त सांता भक्तांची आमी स्मरण करता. एकेका दिसाक एकेका सांता भक्ताचें आमी स्मरण करता. फेस्त, आंकवार मोरयेची फेस्तां आमी करता, अपोस्तलांची फेस्तां आमी करता. पूण दबाजीक परब, जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाची, फेंतेकोस्ताची परब, जेजूच्या कुडी रक्ताची परब, जेजूच्या पवित्र काळजाची परब. पूण इगर्ज मता आज जुआं बाप्तिस्ताचो जल्मा दीस परब जावन संभ्रमूंक उलो दिता. कित्याक जावंक पुरो? हो श्रेश्ठ व्यक्ती नव्या पोरण्या चल्याचो 11सो प्रवादी आनी नव्या चल्याचो पयलो प्रवादी जावन वलयल्लो आसा. देखून हो एक श्रेश्ठ प्रवादी. आनी जेजूस म्हणटा, मनीस जावन जल्मल्या मदें जुआं प्रास व्हरतो दुसरो ना. देखून हो श्रेश्ठ व्यक्तीचे जल्माची परब आमी संभ्रमता. आनी पवित्र सभेंत तेगांची मात्र आमी जल्माची परब संभ्रमता. पयलें जावन आसा जेजू क्रिस्त बरवसो, मनशा कुळाचो बरवसो. तो डिसेंबर 25 तारखेर आमी आचरण करता. मोरी माय बरवश्याची आवय, तिचें फेस्त आमी सप्टेंबराच्या 8 तारखेर. आनी तिसरें जावन बरवसो दाखोवन दिल्लो जुआं बाप्तिस्त, ताचें दबाजीक फेस्त जनन आमी जुनाच्या 24 तारखेर आचरण करता. तुमी चिंतूंक पुरो, आज 23 तारीख. कित्याक आज आमी आचरण करता? फाल्यां जेजूच्या पवित्र काळजाची परब आसल्यान ती आमी आज आचरण करता. ह्या मनशाच्या जिवितांत बरवसो आमकां स्पश्ट दिसून येता. आनी आयच्या नियाळांत प्रमुख रितीन आमी ह्या बरवश्या विशयांत नियाळ करया. उतर प्रायेक पावलो जाकारी आनी वांजटी जावन वलायल्ली ती एलिझाबेथ. हाच्या जिवितांत कसलोच बरवसो ना, बगर निरासपण. खंयचोय एक व्यक्ती काम करता, ताचे तावन तो प्रतिफळ आशेता. रैत रूख झाडां लायता, ताचे तावन निर्दिश्ट काळार तो फळां आशेता. काजार जाल्लीं चोडीं, तांच्या काजराच्या साक्रामेंताचो फळ जावन भुरगीं तांच्या जिवितांत ती आशेतात. जेन्ना
ते भुरगे तांच्या जिवितांत येना ती निराश जातात मागणी करतात आनीक नोवेनाक हांगा थंय वचून देवा लागीं आंगवण करून ते भुरग्यांचे देण्या खातीर ती मागतात. पूण ह्या व्यक्तींच्या जिवितांत झकारी आनी एलिझाबेथच्या जिवितांत तसलें कांयच घडोवंक साध्य ना. कित्याक ती भुरग्यांक जल्म दिवंक शकची ना, ती उतरप्रायेक पावल्यात. असल्या ह्या परिस्थितींत एक बाळ जल्माता, एक चरको भुरगो जल्माता, तांच्या जिवितांत नवो बरवसो तो हाडून येता. आनी बरयणार सांगतात एलिझाबेथीच्या कुडीच्या वांजडेपणाक आनीक इस्रायलकारांच्या आत्मीक वांजडेपणाक थंयसर तुलन करूंक साध्य आसा. कसलें हें वांजडेपण? एलिझाबेथीक भुरगीं नातल्लीं. इस्रायलकारां मदीं आत्मीक वांजडेपण आसलें. कित्याक लोकांच्या पातकाक लागून देवाची कृपा जेरुजलेमांत थावन भायर सरली आनी थंयसर कसलेंच फळ तांकां पळोवंक मेळनातलें. प्रवादी थंयसर नातल्ले देखून थंयसर एका तराचें आत्मीक वांजडेपण थंयसर दिसून येतालें. पूण आतां एक प्रवादी, निमाणो प्रवादी थंयसर उदेला, बरवशाचे किरण तांचे थंय फांगता. ती ह्या जेरुजलेमांत भायर सरली कृपा परत्यान जेरुजलेमाक फाटीं येता. तीच जावन आसा जेजू क्रिस्त. जशें सकाळच्या फांत्याच्या वेळार जशें फांत्याचें नखेत्र सुर्योदयाचे 2 वरां पयले उदेता आनी एक संदेश दिता मनशा कुळाक, ह्या संवसाराक संतोश पावा, सूर्य उदेवचो आसा. तशेंच हो स्नानीक जाता जुवांव जेजू येवचो आसा म्हणलें एक संदेश दिवन हांगासर तो आयला. ह्या स्नानीक जुवांवच्या जिवितांत हर एक मेटांनी बरवशाची किरणां आमकां पळोवंक मेळटात. जावं पुरो ताका विरोध केल्ल्या वेळार ताचें नांव दवरूंक जुवांवनय बगर जाकरी म्हण नांव दवरिचें म्हूण ताच्या इश्टमंत्रांनी ताका विरोध केलो. तो प्रवचन दिवन आसतना जायत्यांनी ताका आयकलें, पूण जायत्यांनी ताका इन्कार केलो, ताका विरोध जाले. ते दाळाय ताणें बरवसो साडूंक ना. आमच्याय जिवितांत हर एक कडेन आमच्या कुटुंबांत जावं पुरो, समाजांत जावं पुरो, आमच्या इश्टां मदें जावं पुरो, जेन्ना आमकां विरोध पळोवन येता, बरवसो साडूंक ना जो बगर बरवशान जेवंक हो प्रवादी आमकां उलो दिता. दुसरें जावन अभाव आसतानाय आमी निराश जावंक नजो बरवसो दवरूंक जाय. स्नानीक जाता जुवांव अरण्यांत जेलो. अरण्यांत आमी पळयता कसलेंच सवलत्यो थंयसर नांत, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू थंयसर नांत, जाल्यार त्या अभावांतही तो आपलो बरवसो साडिना, बगर तो आपल्या मिसावांक लागून बरवशान जियेता. आमी जायते फावटी बरी पिडा नासल्या वेळार, पिडा आसल्या वेळार आमी निराशीत जाता. आमकां आमच्या बिजनसांत कालेपणी लॉस जालें, आमच्या कुटुंबांत कसलेपणी प्रॉब्लेम्स आयले, त्या दाळा आमी कितें करता, निराश जाता. पूण हो प्रवादी आमकां बरवशान जिवंक उलो दिता. तिसरें जावं सता निती खातीर बरवशान रावंक. सता खातीर तो रुजवात दिता, देखूनच ताचे शीस कापोवंक हेरोद आज्ञा दिता. हे सत सांगल्यार ताका जिवाकच अपाय आसा म्हूण तो कळीत आसुनी त्या सता नितीन तो जियेता. आमी सताक रुजवात दिवंक जाय, जेजूक सगळ्या संवसाराक दिवंक जाय. भियान भितर बसोवंक ना, भियान फाटीं सरोवंक ना म्हणलो संदेश हो प्रवादी दिता. जेजू बरवसो जावन आसा. ह्या बरवशाच्या जिविताक वाट दाखयलो सांजुआ बाप्तिस्त आज आमकां एक काम दिवन आसा. वचा हर एका कोणशान आनी ह्या बरवशाच्या ह्या हातेराक, बरवशाच्या दाताराक
तुमी वळख दिया परवशाच्या दाताराची वळख सगळ्यांनी दिया आनी तांकांय ह्या बरवशा लागीं हाडा म्हणलो एक संदेश दिता. तर ह्याच बरवशान जियोंक आनी हेरांकी बरवशान जियोंक आमी शिकोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया.